जाल्यार आमचे लायन अलायनमेंटा भितर तांचो ट्रान्सफॉर्मर येता तातूंत भितर हांगच्यान एक्सेसूय एक आसा आनी थंय तांची दुसरी 2 आरएमओ दिसता म्हाका ताका कितें म्हणटात आरएमओ ते मदीं येताले सो एक्सेसाय कडेन प्रॉब्लेम आशिल्लो सो आज आमी मुद्दम चीफ इंजिनियराक आपयलो तूं हांगा येवन मातशें आमकां सोल्युशन दी म्हणटचें आमचे जयंत तारी सर चीफ ऑफिसर दीपक नायक आमचो कावन्सिलर हे सगळ्यांनी मेळून आमी इन्स्पेक्शन केलें आनी सराक आमचो प्रॉब्लेम कितें सांगलो म्हणजे सपोज फाल्यां बिल्डींग बांदता जाल्यार एक्सेसाचेरूच कितें आसत जाल्यार एक तर विजिबिलिटी बी बरें दिसना आनी तातूंत बिल्डिंगेकूय आमकां तें अलायनमेंट करपाक प्रॉब्लेम जाता सो ताणें आमकां सोल्युशन दिलां आनी हे दोनूय ट्रान्सफॉर्मर आनी हे दोनूय आरएमओ दोनूय फाटल्यान व्हरपाचें ताणें सांगलां एट देअर कॉस्ट आमी तांकां रिक्वेस्ट केला कित्याक म्युन्सिपालिटी कडेन तितले फंड्स ना सो तुमी तुमच्या कॉस्टार करचें म्हणून फक्त जे सिवील वर्क आसा ते आमी करतले आनी हे दोनूय आमी ट्रान्सफॉर्मर आनी आरएमओ हे फाटल्यान व्हरून फालच्यान नाल्यार परवासून एकदां कावन्सिलरा कडेन डिस्कस करून मंडे ट्युजडे आमी ताचें काम स्टार्ट करता ह्याच खातीर तांकां आमी मुद्दम आपयले आनी 2 इश्यूज आशिल्ले वास्कोन इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड सो ते आमी इन्स्पेक्शन करून आयल्या आनी आय एम व्हेरी थँकफूल आमचो सीई जो आसा सदांच पॉझिटीव तो खंयचे जाका नेगेटीव ताचें हें नासता सो सगळ्यांची सोल्युशन्स ताणें आमकां दिल्या एंड वी आर व्हेरी थँकफूल टू सीई एंड पॉवर डिपार्टमेंट कित्याक तांणी आपल्या कडच्यान एक थोड्यो गोश्टी आमकां करून दिता म्हणल्यार कित्याक तुमी जाणा म्युन्सिपालिटीचें पोजिशन मातशें तितलें बरें ना हो एक रेवेन्यू अर्निंग प्रोजेक्ट आसा आनी ताजेरूच तांचे फुडें कितें तांकां रेवेन्यू मेळ्ळो आनी बरें जातलें सो आज जॉयंट इन्स्पेक्शन जालें आनी बरें इन्स्पेक्शन जालें पॉझिटीव रिजल्ट आयला आनी ताजें सोल्युशनूय आमकां सरान दिलां सो वी आर व्हेरी हॅपी.